गोंयकारांची चडशा आंगणात तशेंच कुळागरांनी निरपणसाची झाडां नदरेक पडटात। मात वेवसायाच्या नदरेन ही लागवड दिसून येना। गोंयकारांक जितलो मोग नुस्त्याचो आसा तितलोच मोग निरपणसाचोय आसा। श्रावणात तर दर एकल्याच्या ताटार निरपणसाचे एक तरी काप जायत आसता, ना जाल्यार जेवणाची उणी गळ्या सकयल वचना। गोंयच्या 70 तालुक्यांत आंबे, काजू आनी पणस हांचे वांगडा निरपणसाचे पीक आतां लक्ष ओडून घेता। वाळपय बाजारात रुचीक निरपणस हाडिल्ल्यान गिरायकां मदीं आवड वाडत आसा। फायबर, विटामिन सी, पोटॅशियम आनी कार्बोहायड्रेट भरपूर आशिल्लो हो निरपणस भलायके खातीर फायदेशीर मानतात। निरपणसाची भाजी, चिप्स, पापड, तळिल्ली कापां अशे साबार पदार्थ लेगीत करतात। मर्यादित उपलब्धताय, झाडाची उंचाय आनी कापणी करपाची प्रक्रिया कठीण आशिल्ल्यान निरपणसाचें मोल सध्या मळबाक तेंकत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।